उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालयांनी दर्यादेगेर पिकनीक व्हरपाची न्हय। दर्यादेगेर विद्यार्थ्यांक व्हरच्या परस काकोडा, सालिगांव सारख्या गनकोयर वेवस्थापनान भेट दिवपाक व्हरचें। तशेंच राष्ट्रीय समुद्रशास्त्र संस्था, भारतीय कृषी संस्था, वॉटर स्पोर्ट्स संस्था आनी आयुष संस्था सारख्या संस्थांक भेट दिल्ल्यान विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानान भर पडटली अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राष्ट्रीय विज्ञान दिसा निमतान केलें। You will be the actually, जेका आमी म्हणटा, who will be the contributing for the nation and state. आणि contributing to the nation and state म्हणटा आसतना हांव खंय आहा हें चड म्हत्वाचें आसा। हांव खंय आहा हें जर तुमकां कळना न्ही जाल्यार तुमी मागीर खंय तरी आमी थंयसरूच गांवांत कितें तरी बारीकशी एखादी नोकरी बिकरी कसली मेळटा काय म्हणून सोदीत उरतले। ती सोदीत जर उरूंक जायना आसत जाल्यार तें स्वप्न आतां पडपाक जाय। आनी हांव कित्याक सांगता, जो पर्यंत आपूण स्वप्न पळयना तो पर्यंत तें स्वप्न साकार जावचें ना। ओके, त्या खातीर स्वप्न पळोवपा खातीर सुरवात करात। आमी पळयता की द रोल ऑफ सायन्स इन बिल्डिंग द प्रोग्रेसीव इंडिया, ही प्रोग्रेसीव इंडिया विकसीत भारत हे जर सगळे करतले आसत जाल्यार आमी म्हणटा की आमकां नॉलेज, सायंटिफीक नॉलेज आसप हें अत्यंत गरजेचें आहा। आमी आज सगळे जाण स्पेस एक्सप्लोरेशन आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी बायोटेक्नॉलॉजी ह्या 3 सब्जेक्टाचेर सातत्यात सगळे जाण उलयतात, म्हणजे विशेष करून सायन्स स्टुडंट उलयता। बट हेच सुद्धा विदाउट सायन्स स्टुडंट स्पेस टेक्नॉलॉजी म्हणजे कितें, स्पेस एक्सप्लोरेशन म्हणजे कितें, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे कितें आनी बायोटेक्नॉलॉजी म्हणजे कितें हें आमी समजून घेवपाची गरज आसा। आमी चंद्रयान म्हणजे 3 आनी आदित्य L1 हे आमी ऑलरेडी लॉन्च केलें स्पेसात। आनी तुमकां कळपा खातीर सांगता, चंद्रयान 3 जे गेले तेजो फुडलो डोम आमच्या गोंयांत जाल्लो, पिलर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीत जाल्लो। हें तुमकां प्रावड फील जावपाक जाय। आमी फक्त ताळयो मारून जावचें ना। हांवें म्हटलां जेन्ना डोम जाल्लो पळय न्ही रे, फुडले फावटी चंद्रयान 4 वयतले तेन्ना आमचो एक सायंटिस्ट थंय बसलेलो आसूंक जाय। टिचर हांव तुमकां सांगता, तेन्ना दॅट इज अ प्रावड मोमेंट फॉर द गोवा। नाजाल्यार आमी फक्त मॅन्युफॅक्चर करीत उरत, थंय सायंटिस्टूय बसता पळय न्ही, तें कोण तरी गोवन आसप हें गरजेचें आसा। एकदां डावनलोड करात आनी माय भारत पोर्टलाचेर चलात आनी पळयात। तुमकां जितकी नॉलेज कॉलेजीन मेळना तेच्या पेक्षा चड नॉलेज त्या माय भारत ह्या पोर्टलाचेर मेळटली। माय भारत हो एक पोर्टल तुमकां तुमचें करियर कितें जावपाक शकता हें शिकयतलो। म्हणजे माय भारत ह्या पोर्टलाच्या उपरांत ह्या भारत देशांत ऑपॉर्च्युनिटीज कितल्यो अवेलेबल आसा आनी खंयच्या फिल्डांत अवेलेबल आसा पळय न्ही त्यो तुमकां शिकयतलो। म्हणून म्हाका दिसता म्हणजे आमी जेन्ना फक्त सायन्स डे मनयलो म्हणून जावचो ना, बट तो सायन्स डे एक्चुली इम्प्लिमेंट कसो करपाचो एवरी डे इन द लायफ। पिकनीक जर तुमची वचपाची आसत जाल्यार 4 जाग्यार वयची म्हणून। खंयसर वयची? सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट सालिगांव आनी काकोड्यां हांगासर व्हरात। ह्यान फुडें पिकनीक बिचार व्हरपाची बंद करात, सर्कुलर कार्ड। नॅशनल NIO नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी, ICR इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च एट ओल्ड गोवा, पोलार इन्स्टिट्यूट एट द वास्को हांगासर चलात। वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट एट द दोनापावल, ही इन्स्टिट्यूट आयुष इन्स्टिट्यूट एट हांगासर आमच्या दारगळे। ही इन्स्टिट्यूट जरी पळयली जाल्यार भुरगीं इन्स्पायर्ड जातली। निदान भुरग्यांक दिसतलें अरे अंटार्क्टिका जाका वचपाक जाय पळय न्ही ताजें सेंटर गोंयान आसा। खूब जाणांक खबर ना, तुका हांवें टिचरांक सगळ्यांक धाड म्हटलेलें, अंटार्क्टिका न्ही त्या सेंटराचेरूच धाड, पोलार सेंटराचेर। तितकें पळोवन येयलें जाल्यार खूब जालें, अंटार्क्टिका वचो नाका।